शिफ्ट करते पयले सुवातेर सीएमान गोंयच्या लोकांक सांगूंक जाय की मेळावली हाडलीच कित्याक तांणी ती IIT जावपाची हाडली सांग्यार खंयच्या आमदारान सपोर्ट केल्ले खंयच्या लोकांक सपोर्ट केले मागीर ती शिफ्ट केली कित्याक हो पयलो प्रश्न हो ताणें गोंयच्या जनतेक सांगूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार आज जो सीएमान क्लायंब डावन केला यू टर्न मारला हाजें श्रेय पूर्णपणान म्हाका दिसता वाळपयचे स्वाभिमानी वाळपयकारांक दिली. मेळावले शेळ गांवचे लोकांनी एक क्रांती केली. हे क्रांतीन सगळ्यांनी भाग घेतलो एकवटान रावले आनी गोंयांक दाखोवन दिलें की सरकाराक आमी बँड करूंक जाता म्हणून पयलें तांकां श्रेय तांकां दिवपाक. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां कळ्ळा की जर तो पुश केल्लो IIT थंयच जावंक जाय जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तो विश्वजीत राणे ताच्या अगेन्स्ट एक स्टँड घेवपाचो आनी तो इलेक्शन पडपाचो. ताका विश्वजिताची गरज आहा फुडलें इलेक्शन जिखपाक आनी ताणें आपलें राखपाक भांडवल राजकीय भांडवल आपलें राखपा खातीर ताणें हो यू टर्न मारिल्लो आहा. हो कोणाचे गोंयचे जेन्ना रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल म्हणून जो स्टेटमेंट काडला म्हजो प्रश्न आहा वाय आर यू नॉट रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द होल स्टेट when it comes to saving Mole? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping coal? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping the 3 linear projects? Or for that matter to save Madhai? म्हळ्यार तुका फक्त तुजें आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं पडपाचो आहा म्हणून तूं सालवार जावंक सोदता आनी मोले थंय काबार करपाक तुका कोता येता म्हादय डायवर्ट करूंक तुका वयल्यान डायरेक्शन आयलें म्हणून तें कोता येता काय अडानीचे तुम्ही सगळे एम्प्लॉई जाल्ले आहा अडानी आनी जिंदालाचे हो प्रश्न जाल्लो पडटा आनी हो म्हाका दिसता सीएमान उत्तर दिवंक जाय. ओगीच हें आतां केलें म्हणून कितें BJPक क्रेडीट ना हातून पयलीं तांणी जाणो जावंक जाय की तांचे श्राप आहा ते बायलांक मात देवन ते फुडें गेल्ले 60वें वर्साक आमच्या मुक्तीच्या अजेंत मोंतेरी परत पास्ट जाल्लो तो सागर एकसकार. पयलो प्रश्न आहा ते सागर एकसकाराक तो केन्ना सस्पेंड करता. दुसरो प्रश्न आहा तो केसी सगळ्यो घाल्या तो केन्ना विड्रॉ करता एक्टिविस्टांचेर. केसी एक सायडीन चालू दवरतलो दुसरे सायडीन विड्रॉ करता म्हणटालो प्रोजेक्ट. दे आर ऑल फायटर्स हू फॉट फॉर दीस कॉज अँड दे हॅव टू बी एप्लॉडेड. इट इज देअर विक्ट्री. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट केला तो आमी एक म्हणूंक जाता एक वेलकम करता म्हणून. वेलकम कितें इट वूड हॅव बीन when Vishwajit announced that there would be no IIT in 70, I think it was final. CM had no say in it. हाजे पयलीं हांवें म्हणिल्लें आहा की CM ताका भिता आनी ताजे खातीर तो तें करतलोच म्हूण. आतां सारकें सिद्ध जाल्लें आहा की तो भिलाच म्हूण ताका आनी तो हें सगळें करता आपले फुडें सालवार जावपाक. फुडल्या इलेक्शनाक आपल्याक एक चान्स पॉलिटिकली जितो उरपा खातीर ताणें हें केल्लें हें क्लियर जाल्लें. इट इज अ विन फॉर द प्रोजेक्ट. It is a win for all those who are against the IIT. See, IIT, no, I have been always demanding that there should be a white paper on IIT. Who says this 10 lakh square meters of land should be just given to them? गोंयाक फायदो कितलो जातलो. आतां बिट्स पिलांनी म्हणून आहा वायट न्ही पूण गोंय कितले गोंयकार थंय वतात कितें गोंयाक फायदो जाता हें कळपाक जाय मरे. खंयचोय प्रोजेक्ट जे जमनीचे संदर्भांत आसा wherever land has to be given, there has to be a clear, transparent way of discussing with the people what are the benefits to the state, not benefits to private individuals. आज वयर तुमकां कोणें तरी सांगलां कर तो प्रोजेक्ट घाल घडाय बडय आनी हें कर म्हणून अशें जावचें ना. गोंयांत आतां सगळें ओपोज जातलें. हो म्युनिसिपल एमेंडमेंट हाडला सगळें मार्केटाक गोंयकारांक खाली करपाक तो एमेंडमेंट लोक ओपोज करतले आनी म्हाका दिसता हे वर्सान सरकारान कसलोच स्टेप घेवचो न्ही सगळें ओपोजिशन जातलें. कित्याक सरकारच्या सगळ्या स्टेपांचेर आयदर वयल्यान हाजीगिरी आहा डायरेक्शन जाता तांकां हाय कमांडा कडच्यान आनी ते करतात कित्याक तांकां कदेल राखपाक जाय ना जाल्यार तांकां पर्सनल बेनिफीट आहा पेक्युनरी एडवांटेज आनी कांयच ना. ही इज द फिटेस्ट पर्सन हूम दिल्ली कॅन फायंड टू डू एवरीथींग फॉर दिल्ली एंड नथींग फॉर गोवा. ही इज सो वेरी फिट that he has had the guts to sell off something which is more than a mother for him, which is River Madhai. He is so very fit that he has legitimized coal transportation because his minister is making money out of it.
He is so very fit that he has decided to cut all the trees in Mole just to get projects whose benefits we don't know at all. He is so very fit that he has decided to stamp on the old woman, self-respecting woman of Medhavli in the 60th year of our liberation. What are we celebrating? People are saying that the Portuguese were better. That is what they have started saying. And by the way, the biggest torture of the freedom fighters was happening in Vadpoi by Ajahn Kazimir Bonter in the pre-liberation time. So our Pramod Sawant is competing with Salazar to brutalize the state.